1997 वर्सा कला चेतना वळवय ही म्हजी संस्था सुरू जाली उत्सवी रंगमंचेर आणि व्यावसायिक रंगमंचेर नाटकां सादर करपा खातीर आयज ही संस्था 8 वर्सां कंप्लीट करता हें म्हजें 8वें नाटक। सुरवातीचे तिरंगी चक्राचे बी सोडले जाल्यार 98 म्हणजे शिरीरे श्री अधांतरी अंता घरा भगवंता दोन कुळां आणि कासुलो ही चारूय नाटकां श्रीधर बाईन बसयली। जेन्ना पयले तिरंगी चक्राचे क्री हाजें म्हाका वेवस्थीत जुळून येयलें ना, पूण 98 जेन्ना शिरीरे श्री अधांतरी नाटक हातीन घेतलें तेद्या वेळार भाईचें मार्गदर्शन खूब मोलाचें थारलें। कारण त्याच बुनयादीचेर पुंडलीक बाबान लेखनाची बुनयाद घालून दिली आणि श्रीधरबाईन डायरेक्शन अशें की सुटसुटीत नाटक गांवांनी वचून ते कितले दिता त्या मानधनान एक बरें नाटक कशें सादर करतले हाजो पुरेपूर अभ्यास करून श्रीधरबाईंनी चारूय नाटकां बसयली आनी तातूंत शिरीरे श्री अधांतरी ह्या नाटकान 100 प्रयोग गाठले, जे पयले कोंकणी नाटक 100 प्रयोग गाठपी। ताज्या उपरांत अंता घरा भगवंता आनी दोन कुळां ह्या नाटकांनी तर 70-75 वयर प्रयोग केले। ताज्या उपरांत कासुलो हाजे आतां सीडी आयल्या 125 प्रयोग केले। म्हणजे हाणें श्रीधरबाईन खरें म्हटल्यार कला चेतनाची दिग्दर्शनाच्या बाबतीन बुनयाद घालून दिली, ज्या बुनयादीचेर आयज कला चेतना आकांताचे उदरगत करता नाट्य क्षेत्राच्या मळार श्रीधरबाईचें मार्गदर्शन हाज्या खातीर अनमोल अशें म्हणूं येता। उत्सवी रंगमंचेर नाटकां करता आमची कोंकणी रंगमंची वेवसायीक रंगमंचेर नाटकां सादर जावची हें तांचें पयलीं पासून सपन आशिल्लें। आनी जें फाटल्या वर्सा हांवें कासुलो हें वेवसायीक माचयेर पयलें नाटक सादर केलें आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे फाटल्या जी म्हजी 4 वर्सांची नाटकां आशिल्ली तातूंत आमी एक गांवांत एक ऑडियन्स तयार केला आमची कोंकणी नाटकां पळोवपा खातीर आनी तांच्याच मालवजाचेर आयज वेवसायीक नाटक चलता आनी हाजें वेवसायीक रंगमंचेर पावल दवरपा खातीरूय भाईचें मार्गदर्शन म्हणल्यार अनमोल अशें। भाई भितर प्रत्येक कलाकारा भितर जो गूण आसा तो काडून घेवपाचो ही ताजें कसब वेगळें जें खूब कमी दिग्दर्शका कडेन आसा। हें सामकें म्हत्वाचें, कारण म्हजे कडेन जे कलाकार आसा ते प्रोफेशनल आसतना सामके नवे आसता आनी त्या नव्या कलाकारा कडच्यान एक जबरदस्त भुमिका कशी काडची हें श्रीधर भाईक तंत्र बरें जुळ्ळां।